O namo Jesus Christa, Munyaru Paliponascha, Namo Namo Surbundara, Sakramentam Karakcha, Namo Namo Jesus Christa, Punyaru Paliponascha, Namo Namo Jesus Christa, Punyaru Paliponascha, Namo Namo Survundara, Sakramentam Karakcha. Jesus Gru Tuka Sagung Aya Tuji Taunuswo Ashir Angaraya Jesuye Amka Melom Tuye Tujhe Kurpeche Tenya Bandarange Namo Namo Jesu Christa, Punyaru Paliponascha, Namo Namo Survundara, Sakramentam Karakcha. मोगळा जिसू ह्या पवित्र सक्रमेंतांत आमच्या मोगा खातीर तूं हजर आसाय. तूं म्हजो मोग, तूं म्हजी काकुळट, तूं म्हजें सर्वस्व, तूं म्हजो वैज, तूं म्हजें दायज. म्हज्या जिवितांतली कोडसाण, म्हज्या जिवितांत आसलेले सर्व कश्ट दूख, म्हजो संतोष सगळें घेवन हांव तुजे समोर आसा सोम्या. ह्या पवित्र वेळार, ह्या तुज्या पवित्र दर्शनांत म्हाकाच तुका भेटोवन दिवं हांव हांगा आयलो जेसू. हांव तुका लागीं सरतां, लागीं सरतां जेजू. Lagi sertau somya satau tujhe gorsa, tujhe sangiraun visartam jinye gorsa, santur satau ami घेऊन तुझे दर्शन, साक्षी तुझा आम्ही तुझा पवित्र स्पर्श. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता, पुण्यारू पलिपोनस्चा. नमो नमो सर्वंगरा, Sakramentam Karakcha. Namo Namo Jesu Christa, Punyaru Paliponascha. Namo Namo Survundara, Sakramentam Karakcha. Sakramentam Karakcha. Sakramentam Karakcha.
जेजू बो पवित्र साक्रामेंता, जेजू दुलोब साक्रामेंता, जेजू म्हज्या इश्टा, तुका म्हजो नामान हांव पाठयतां. तुज्या दृश्टेन हांव मोलादीक म्हणून तूं म्हाका घेताय. म्हाका तुज्या गोपांत स्विकार करताय. म्हजी पातकां पळयनाय, म्हजें काळीज पळयताय आनी तुजें थंय म्हाका एक करताय जेजू. तुज्या मोगान म्हाका भरताय जेजू. तुजे सांगाता सासणाचें जिवीत जियोवच्याक हर एक पावटी तुजे दोनी हात उखल धरून ते विस्तरून म्हाका तुज्या गोपांत स्विकार करताय जेजू. तुजोच करताय जेजू. ह्या वेळार परत त्याच मोगान बरोवन जेजू तुजे संगी ह्यो थोडो वेळ तुका आराधन करूंक हांव आयलां जेजू. हे आराधन स्विकार कर. कशें तूं म्हाका आपडताय तशें हांवूय तुका आपडूंक, तुजे संगी रावूंक ह्या वेळार म्हाका तुज्या खोरपे देण्यांनी भर जेजू. जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, वंदन जेजू, आराधन जेजू, होगळाप जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, संपूर्ण जेजू नामान तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधन जेजू, सगळो म्हजो नामान तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. वाकंता तुका सुमिया जेजू. होगळसिता तुका सुमिया जेजू. जेजू, जेजू, जेजू म्हजे सर्वस्वा तुका नामान, तुका आराधन, तुका होगळा, तुका वाखाणी जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोमेस्त आमी बसया. मोगस्य भावा आनी भयणी, आमी हर एकली सोमियाची प्रतिरुपां पवित्र पुस्तकान सांगलेले बरी आमी हर एकल्यांक, आमकां हर एकल्यांक ताणें ताच्याच सारक्याचे आनी स्वरुपायेचें करून रचल्यांत. ताचें रगत वारोवन आमकां हर एकल्यांक सडवण ताणें दिल्या. ह्या वक्ता केन्नाय बदलूंसो, बदल नासतना रावंसो जेजू. आज फाल्यां हर एका वेळार सदांकाल मोगान भरसो जेजू आमचे समोर आसा. त्या सोम्याक आमी होगळसिया. त्या सोम्याक आमी वंदन करया. कीर्तन 90 आनी 2 आमकां अशें म्हणटा, सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो भोववर्थ्या देवा. तुज्या नांवाचें भजन करूंक फावो. सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो. रातभर तुजें विश्वासीपण गाजोवंक फावो. सिताराच्या आनी विण्याच्या संगीतान, किन्नरेच्या मधुर नादान. मोगळा जेजू, तुज्या मोगान म्हाका हो नवो दीस तुवें फावो केलाय. मोगळा जेजू, तुज्या विश्वासीपणान म्हाका ही सगळी रात तुवें बरो विशय फावो केलाय. ह्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां जेजू. तुजो मोग म्हाका आटापूंक जायना. हांव तुजें भजन करतां, हांव तुजी स्तुती गायतां जेजू. कित्याक तुजे विने हांव जियोंक शकना. तुवें म्हाका दिल्ल्या सर्व सक्तेन हांव तुजी स्तुती करतां जेजू. तुवें म्हाका दिल्ल्या सर्व बळान हांव तुका स्तुती करतां जेजू. तुवें म्हाका दिल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर हांव तुका वाखणतां जेजू. तर सोम्याक आमी परत अर्गां दिवया आनी गावया. अर्गां तुका सोम्या,
अर्गां तुका जिवी दिल्ल्या सुम्या अर्गां तुका. अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवी दिल्ल्या सोम्या अर्गां तुका. अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवी दिल्ल्या सोम्या अर्गां तुका. अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवी दिल्ल्या सोम्या अर्गां तुका. अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवी दिल्ल्या सोम्या अर्गां तुका. तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाळटा हांव. तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाळटा हांव. तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाळटा हांव. तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाळटा हांव. कीर्तन 100 आमकां परत थंयसर वाचूंक मेळटा. पृथ्वेच्या सर्व देशानो संतोषान सर्वेस्परा गितां गाया. आनंदान ताची सेवा करा. उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. तूं आमचो एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. मोगाच्यानो तो आमचो एकलोच देव. तो आमकां राखसो आमकां रसुल्लो आमकां सोरोवाक आपण वर्सो सोरो दिवचो आमचो सोमी जेजू. आमी ताची स्तुती गितां गायतना त्या आमच्या सोम्याच्या लागीं आमी येता. तो बरो ताचो मोग ससनाक बाळटा. ताचो मोग संततेतावन संतते पर्यंत बाळटा. ताचे विश्वासीपण संततेतावन संतते पर्यंत. त्याच सोम्याक आमी हरसिया. महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सडबड दिल्ल्या सोम्या महिमा तुका. महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सडबड दिल्ल्या सोम्या महिमा तुका. होगळप तुका सोम्या होगळप तुका राखून वेल्ल्या सोम्या होगळप तुका. होगळप तुका सोम्या होगळप तुका राखून वेल्ल्या सोम्या होगळप तुका. तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाळटा हांव. तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाळटा हांव. कीर्तन 103. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हजे सगळे अंतस्कंताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता. सर्व तुजी पिडा पयस करता. तुजो जीव फोडांतलो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळटीचो मुकुट दवरता. तुजी जीनभर आपल्या देण्याने तुका दोशी करता. जेजू म्हजी पिडा तुवें गुण केल्याय. म्हाका तुवें बक्षिलाय. म्हजी कितलीं व्हड पातकां आसल्यार तुज्या काकुळटीन तुज्या पवित्र रक्तान तुवें ती बक्षिल्याय आनी म्हाका परत तुजो भुरगो जावन स्विकार केलाय. जेजू देखून सगळ्या म्हज्या अंतस्करणान सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुजी स्तुती करता. जेजू म्हाका तुज्या देण्यानी बरयल्ल्या खातीर म्हाका तूं सुजोसू जावन स्विकार केल्ल्या खातीर तुका अर्गां जेजू. होगळाप जेजू. स्तुती जेजू. स्तुती
स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका पेसोंक दिल्या सोम्या स्तुती तुका स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका पेसोंक दिल्या सोम्या स्तुती तुका प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका करपा दिल्या जेजू प्रणाम तुका प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका करपा दिल्या जेजू प्रणाम तुका जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सांबाळून व्हेल्ल्या जेजू जय जय तुका जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सांबाळून व्हेल्ल्या जेजू जय जय तुका तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव हाले हालेलुया 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 जेजू म्हाका तुजे शिवाय दुसरो कोण आसा ह्या संवसारार तुजे भायर दुसरें कांयच म्हाका नाका जेजू म्हजें काळीज म्हजी कूड म्हजे कुडींतले सर्व विश्वे सगळें तुवेंच म्हाका दिलां जेजू तूं एकलोच म्हाका पुरो तूं एकलोच म्हाका जाय जेजू तूं म्हजें खडप तूं म्हजें दायज तुजे सरशी जेजू म्हाका संतोष मेळटा तुजे सरशीन जेजू म्हाका समाधान मेळटा तूं एकलोच म्हाका पुरो जेजू म्हजी म्हणली जायतीं म्हाका आसात पूण तूं म्हजे संगी आसाय तर म्हजे लागीं सर्वस्व आसा आमची जाप तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू म्हज्या कश्टां वेळार तूं म्हजो जेजू म्हज्या दुखी वेळार तूं म्हजो जेजू हांव एकसुरो आसतना तूं म्हजो जेजू हेरांनी म्हाका मोस केल्ल्या वेळार तूं म्हजो जेजू हेरांनी म्हजो केपडयो केल्ल्या वेळार तूं म्हजो जेजू हेरांनी म्हाका पयस दवरतना तूं म्हजो जेजू म्हज्या पिडे शिडे वेळार तूं म्हजो जेजू हेरां म्हजी केळकुळां करतना तूं म्हजो जेजू हेरां म्हजें नांव पाड करतना तूं म्हजो जेजू हर एकलो म्हाका सांडटना तूं म्हजो जेजू म्हजे बेजाराय वेळार तूं म्हजो जेजू म्हज्या रुदना वेळार तूं म्हजो जेजू म्हज्या जिवितांत निराशा व्यापनायतना तूं म्हजो जेजू म्हज्या जिवितांत म्हजी योजना चलवतना तूं म्हजो जेजू म्हज्या संतोषा वेळार तूं म्हजो जेजू म्हज्या जिवितांत जैत मेळटना तूं म्हजो जेजू म्हज्या जिवितांत हर एक रितीची योजना सफळ जातना तूं म्हजो जेजू हांवें चिंतलें काम करतना तूं म्हजो जेजू म्हजे मागणें आयकतना तूं म्हजो जेजू म्हजें कुटाम तुज्या सांगाता रावतना तूं म्हजो जेजू म्हजी आमची कुटुंबाची भुरगीं तुजे लागीं येतना तूं म्हजो जेजू एक घडीभर मावन रावया आनी तेच जेजूक मावनपणी आमच्या काळजाच्या गुडायेत हांव तेंच उतार परत आनी परत म्हणया हांव तुजो जेजू हांव तुजो जेजू हांव तुजी जेजू तूं म्हाका जाय
भाव भयणीनो, सुवार्थेंत आमी पळयता हर एका पिडेस्ताक जेजून आपडणू घेवन केलें. हर एकलीन जेजू सरशेंतीन धांवली ताका आपडूंक, ताका पळयोंक. आनी जी कोणें सोम्याक आपडले ती सर्वां बरीं जालीं. तांची पिडा शिडा गूण जाली, तांकां नवें जिवीत मेळ्ळें. तर ह्या वेळार हांव आनी तूं त्या सोम्याक आपडूंक प्रयत्न करया. जेजूक आमी सेवताना आमच्या हातांत आमी जेजूक आपडता. तो आमच्या काळजांत येताना आमचें सगळें जिवीत सोम्याचें जाता. तर त्या सोम्याक हांव आपडटा आसतना, तो सोमी जेजू म्हज्या काळजांत एक जाता आसतना हांव कितले फावटी सोमींच जावंक पावलां. क्रिस्त हांव तुका आनी म्हाका आनी एक क्रिस्त म्हणून आपयतात, क्रिस्तांव म्हणून आमकां आपयतात. तर तुजें आनी म्हजें आपोवणें एकामेकाक क्रिस्त जावचें. क्रिस्त जावचें म्हळ्यार मोग दिवचें, बोगसाणें दिवचें, सुदारसूचें आनी एकामेकाक समजोवचें. तर जी कोणाक दिंबी घालूंक जाता आमी दिंबी घालया आनी आमचें समर्पण करया. आनी एक क्रिस्तावें जावच्याक म्हज्या मोगाच्यांक, म्हज्या शेजारच्यांक, म्हज्या पतीक, म्हज्या पत्नीक, म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या शेजारच्यांक, म्हज्या फिरगजगारांक, जी कोणा थंय मुखार राग आसा हर एकल्यान तें हांवें आनी एक क्रिस्त जावच्याक तेच सोम्याक म्हजें समर्पण आमी करया. ह्यो क्रिस्तांतल्या जेजू, म्हजें कुटुंब सगळें तुका हांव समर्पिता. म्हज्या कुटुंबांत उणेंपण आसा पूण म्हज्या कुटुंबांत संतोशी आसा. तुवें कुटुंब म्हाका फावो केला जेजू. म्हज्या कुटुंबांत आवय बापूय, वडिलां, मालगडी, भुरगीं बाळां हर एकलीं आसात जेजू. म्हज्या कुटुंबांत कश्टी आसात, पिडा शिडाय आसा, मनस्ताप आसा, राग आसा. पूण ह्या वेळार जेजू म्हज्या भाव भयणींक, म्हज्या कुटुंबादारांक तुकाच म्हाका दिवंक आसा. त्या खातीर सगळें म्हजें कुटुंब तुज्या पांयां तळा समर्पिता. म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल, म्हज्या कुटुंबाचेर बेसांव घाल. म्हज्या घरांत येवन राव जेजू. म्हजें घराणें पवित्र कर. तुज्या हजरपणान म्हजें कुटुंब भर जेजू. गे सोमिया, गे गे सोमिया, गे तू म्हाका कुटुंब मुझे समर्पिता. म्हणया गे सोमिया, घे तू म्हाका कुटुंब मुझे समर्पित. जे कितें पिडा शिडा आसा आमच्या कुटुंबांत, जे कितें उणेपण आसा ते सोम्याक आमी समर्पया. ताचे मुखार उक्त्यान आमी उसारया, ताच्या पांयां तळा समर्पया. तो म्हाका विशय दिता, तो म्हाका गूण करता, तो म्हजें कुटुंब संतोष भरीत करता. परत आमी गावया. गे सोमिया, गे तू म्हाका कुटुंब मुझे समर्पिता. एका पुरबायेचें जिवीत सोमिया तुवें म्हाका दिलां. मोगान तुवें दिलां जेजू. तुजो सुस्वास ह्या म्हज्या जिवितांत, ह्या म्हज्या जिवान घालां जेजू. तुजे विने हें जिवीत शुन्य, तुजे विने हें जिवीत नश्वर. पूण जेजू ह्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करून हेरांक तुकाच दिवच्याक जायते फावटी हांव सलवून हेरांचें नांव पाड केलां. ह्या म्हज्या जिवितांत हेरांक हांवें दुखयलां, सेवा करच्या बदला खेपडायो केल्यात. त्या खातीर हांव बक्षाणें मागतां आनी परत म्हज्या जिवितांत तुका हांव स्विकार करतां आनी परत म्हजें जिवीत तुका हांव समर्पितां. गे सोमिया, गे तूं म्हाका जिवीत म्हजें समर्पितां. गे सोमिया, घे तू म्हाका जिवीत म्हजें समर्पिता. गे सोमिया,
घे तुमका जीवित मुझे समर्पिता. ह्या वेळार आमची मागणी सोम्याक समर्पिया. आमी जायते इरादे घेवन ह्या पवित्र तळाक आमी आयल्या. तुझे आनी म्हजे मागणी आयकूं सो जेसू. आमचे हर एक विनवण्यो समजूं सो जेजू ह्या पवित्र येवकारिस्तांत आसा. सर्व आमची मागणी ताका आमी समर्पिया. जावंक पुरो म्हजी सुवैयक्तीक तेसावां, म्हजें वैयक्तीक उणेपण, पिडा शिडा, म्हजे कुटुंबाची मागणी, म्हजी भुरगीं बाळां, युवा जनां, परगांवांत आसची आमची मोगाची, आमची कुटुंबादारां, कुटुंबाचे सांदे हर एकल्या पासून आमी मागया. आमची मागणी जेजू आयकता. पूण तुका आनी म्हाका जाय भावार्थ. घे सुमिया, घे तूं म्हाका मागणी म्हजी समर्पिता. घे सुमिया, घे तूं म्हाका मागणी म्हजी समर्पिता. घे सुमिया, घे तूं म्हाका मागणी म्हजी समर्पिता. सोम्याचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकां समे तयार करया. ह्या वेळार जेजू तुका आनी म्हाका आपडता. ह्या वेळार जेजू आमच्या जिवितांत प्रवेश जाता. ह्या वेळार जेजू आमकां ताच्या सुबाम देण्याने भरता. ताचो आशिर्वाद घेता आसतना आमचे सर्वस्व आमी दिवया. त्याच जेजूक आमी परत तें बेसांव घेतना म्हणया, जेजू हांव तुजो, तूं म्हाका जाय सदांच काल. Itiavora sacramenta sustanama conuia jubilatia upabota novioriti Adaria salvon ecce escutisa mavartace mortipiam zase papa tases Ulasani stuti sa potvi mahima ekastalyam hasita tukha Spiritan Samasumi Navarta. Amen. प्रार्थुया. येसुमिया जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांत आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या बुणबुण सुपणारा, बलिदान मानून घे देण्यात दातारा. उतर तुझे ऐकूंक आमी आयल्या, जिविताचेर बांदूंक आमी जमल्या. प्रेरीत जावन तुझे नांव शिक्षक आत्मीक लिसांव, मागता तुझे बेसांव. प्रेरीत जावन तुझे नांव शिक्षक आत्मीक लिसांव, मागता तुझे बेसांव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या बुणबुण सुपणारा, बलिदान मानून घे देण्यात दातारा. ह्या मिसाची तेसांव ह्या बरी आसा. तर आमी सिता शारोल प्रिया ह्या तेसांव खातीर आमी मागया. तशेंच आमचे सगळे आसात बाप क्लॅनी, फादर क्लॅनी आमच्यास कोडयाळ दिएसीसीन द मायनर सेमिनरी ग्लॅडसाम थंयसर रेक्टर जावन आपले सेवा दिवन आसात. तांकां आमच्या विकार बापा तर्फेन, फादर हेनरी तर्फेन आनी हांगासर जमलेल्या हर एकल्याच्या तर्फेन तांकां बरो स्वागत हांव मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावन आणि बहिणीनो आणि विशेष करून पंपे मायेते भक्त आणि विश्वास आणि भावार्थ दवरणो तिच्या मनाक नव्यान करूंक जमलेल्या सर्व भक्तिकानो आयच्या सुवार्थेन तशेंच पयल्या वाचपांत एक विशय स्वस्थ रितीन झळकता. तो विशय कितें म्हळ्यार देव आमचें सर्वस्व. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत देवाक आमी पयलो जागो दिता तवळ आमच्या जिवितांत कितेंच उणेंपण आमकां भोगना. मरियेनी तिच्या जिवितांत देवाक पयलो जागो दिलो आनी अशें तिका देवाची खुशी करूंक साध्य जालें. जेन्ना देव म्हज्या जिवितांत पयलो स्थान घेता तवळ खंयच्योय संगती हांव पाड जावंक सोडिना. जें कितें म्हज्या हातांत दिलां तें हांव जोगासायेन सांबाळटां. जावंक पुरो कुटाम, जावंक पुरो म्हजो वावर, जावंक पुरो म्हजी जबाबदारी, हें सर्व हांव देवाच्या आदारान संपूर्ण करूंक शकता. देखून आमी हर एकल्यानी हर एक फावटी मरिये बरी देवाची खुशी ताका पयलो जागो दिवन करच्याक ह्या मिसा वेळार आमी मागया. मुसगुन्या उसरून संखाव, मनान चिंतून तोंडान उत्सारून, वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बावड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां सांगुवार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्तो काकूत कर, क्रिस्तो काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया.
सर पदवेदार देवा भोव भाग्यवंत आंकवार मरेची शकाय आमकां फोव केल्याय देखून आमी तुका संतोश्तांव. हे मोगाळ आवयच्या विनंतीने आज संवसारांत सर वायट विघ्नांतली आमकां वाटय आनी सरगार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांबावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावांनो, हांव कार्या विशीं सांगचें जाल्यार तांचे संबंदी सोम्यातावन खंयचोय उपदेश म्हाका मेळोंक ना. पूण म्हाका सोम्या दया लाभलेल्या वरवीं हांव विश्वास योग्य म्हूण लेखून हांव म्हजो अभिप्राय तुमकां सांगतां. आतांच्या तसल्या अडचणीच्या काळार एकल्यान आपूण आसा त्या बेसांतच रावचें चड बरें म्हूण म्हाका दिसता. तुका स्त्रिये लागीं लग्न बांद आसा तर तो बांद तुटोवंक पळयनाका. तसलो बांद तुका ना तो कर्ण घेवंक सोदिनाका. तरी पूण तुवें लग्न जाल्ल्यान तुका पातक ना. तशेंच एक चली लग्न जायत जाल्यार तातूंत तिकाय पातक ना. पूण लग्न जाल्ल्यांक हे जिणयेचे दिसपडते कश्ट आसात आनी ते तुमकां मेळचे नाकात म्हूण म्हजी अपेक्षा. भावांनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोटवो जायत आयलो देखून ह्या फुडां बायल आसलेल्यांनी बायल नातलेले बरी जियेजय. रडतेल्यांनी रडनातलेल्या बरी. कुशाल करतेल्यांनी कुशाल करिनातलेल्या बरी. आनी विकते घेतलेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातलेले बरी जियेजय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतेल्यांनी तांचो उपयोग करिनातलेल्या बरी जियेजय. कित्याक ह्या संवसाराचो बायलो स्वरूप नापायस जावन येता. देवाचें उतर हें. श्लोक. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. आयक दुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुजो स्वंत लोक आनी माय बाबाचें घर तूं आतां विसर. राय तुजे सुरूपायेचीक बोलतलो तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर. श्लोक. आयक तुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. रावळेरांत आसा राणी कितली सोबायतीची. मोतयां भांगारान नेटयल्यांत आंग वस्त्रां तिची. रंगां बणाची वस्त्रां न्हेसोन तिका राजाशी हाडटात. आपूण अवकारीच्या परिवारा सोबें तिका चलयतात. श्लोक. आयक तुने आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आनी रायाचें मंदीर ती भितर सरतात. तुका राया जल्मतले जायते कुंवर. तुज्या पुर्वजांचें स्थान ते घेतले. सगळ्या संवसाराचो अधिकार तांच्या अधीन तूं करतलोय. श्लोक. आयक तुवे आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. Alleluia, 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 Alleluia. तुम्ही संतोष पावा उल्हासान उडी मारा म्हणटा सोमी. कित्याक सर्गरासन यतीश प्रतिफळ तुमकां राखोना सा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी आपल्या आशिसांचेर आपले दोळे उबारून जेजू म्हणालो, तुम्ही दुर्बळी कितली बागी, देवाचें राज तुमचें.
तुम्ही आतां बुकेल्लीं कितलीं बागी तुम्ही दादोशी जातल्यात. तुम्ही आतां रडतलीं कितलीं बागी तुम्ही हांसतल्यात. मनुष्यपदाचे शीस जाल्ले पासत मनीस तुमकां द्वेशीत जाल्यार तुमचेर बहिश्कार घालून वा तुमकां केंडून तुमचें नांव सुकोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितलीं बागी. ह्या वेळार तुमी संतोश पावा. वय उल्हासान उडी मारा, कित्याक सर्ग राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हेस्परेस लयले. पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतांच दादोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवून खावन तृप्ती आसलेल्यांक तुमी बुखेतल्यात. हाय तुमकां आतां हांसतल्यांक तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात. हाय तुमकां लोकांतावन शिफारस घेतल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फडकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच पुगारलें. देवाचे उतार है वखणी तुका क्रिस्ता. कसो आसुल्लो कसो जालो, हे गिद्दा हे गादा. हाऊ वॉज ही अँड हाऊ इज ही नाव. थोडे फावटी आमी थोड्यांची जैत पळोवन प्रगती पळोवन आमी उद्गारची उतरां आमच्या समाजांत गुडसुलांत जल्मोन लास्ट मरण पावतना रावळेरांत हांव मरण पावली जायतीं दृश्टांत आसात. कश्ट काडून व्हड जावन जिवितांत यशस्वी आपणायल्ले जायते आसात. आनी ही सगळीं निदर्शनां आमकां तांच्या फाटल्यान आसलेलो कठीण परिश्रम, हार्ड वर्क आमी म्हणटा, हे आमकां दिसून येता. आनी जंय कठीण परिश्रम आसा थंयसर खंडीत जावन देवाचें बेसावय आसा. कित्या पासत हो एक उल्लेख. आयचें पयलें वर्सा पण आयची सुवार्थ आमकां पळयतना आमकां मनशा जिवितांत देवाच्या बेसावा मुखांतर मेळिल्ली जावंक पुरो आस्त, जावंक पुरो देणी आमी खंयच्या रितीर वापरता त्या विशीं आमकां समजून आनी जाणवाय दिता. म्हजो एकलो इश्ट आसुल्लो आनी त्या इश्टान एक फावटी ताका इंटरव्यू गेलो आनी इंटरव्यू दिवन तो फाटीं आयलो आनी म्हजे लागीं म्हणलो हांवें काम सोडलें, म्हाका काम मेळ्ळें पूण हांवें काम सोडलें म्हणालो. हांवें म्हळें कित्याक सायबा, इतलें बरी कंपनी, बरो पागो सांबाळ आसा, कित्याक सोडलें? तो म्हणालो तांणी म्हाका आयताराचें काम करूंक सांगलें, म्हाका आयतारा काम करूंक नाका आसलें. हांवें विचारतना तो म्हणालो म्हाका आयतारा मिसा वचोंक जाय, म्हाका आयतारा दिसा इल्गरची गेल्लीशी सेवा दिवंक जाय, देखून कितलोय ते सांबाळ दिवन दी आनी मुखारी कितल्याय व्हडलें सांबाळाचें काम म्हाका मेळोवन दी, पूण आयतारा ताणें म्हाका काम करूंक सांगल्यार हांव करना. ते त्या मनशाचे एका रितीचें कन्विक्शन आमी कितें म्हणटा तें म्हणजे म्हाका देव जाय आनी देव म्हाका कितें जाय तें दिता, तें ताचें चिंताप आनी राजांव. आयच्या वाचपांत सुवार्थेन आमी पळोवंक गेल्यार तांकां जेजू बागी म्हणटा. म्हणजे आमच्या जिवितांत देवाक आमी पयलो जागो दिवचो आनी देवाक आमी पयलो जागो दिता आसतना आमकां जें कितें जियोंक जाय, आमकां जें कितें ह्या संवसारांत करूंक जाय तें सगळें करूंक देव दिता. हांवें एक उतर आयकल्लें आसा, अमेरिकाच्या डॉलराचेर बरयलां खंय, इन गॉड वी ट्रस्ट म्हणून. पयशांचेर बरयलां इन गॉड वी ट्रस्ट. पूण जायते फावटी आमचो बरवसो आमची फातयेनी त्यात पयशांचेरच आसता. आमकां पयशे जाय, आमकां हर एक वावर करूंक कुटाम चलोवंक आमकां गरजेचें, पूण ह्या पयशांचे वयर लेखावरती आशा आनी फातयेनी आमकां पयशांचेरच सडीत फातयेनी दवरूंक करता आनी तो व्हड
आमच्या जिवितांत देवाक पयलो जागो दिवंक आमी सलवता आनी त्या खातीर जेजू आमकां म्हणटा दुर्बळी कितली बागी रुदान करतले कितली बागी तांकां सर्गींचे रास फावो जाताले. जर पवित्र पुस्तकांची पानां आमी उक्ते करून पळयल्यार जी विधवी आसात निर्गतिकां आसात रडतलीं आसात तांच्या पक्षेन देव आसा कित्याक तांकां कोणूच सुना. ती हर एक फावटी देवा लागीं येतात दिंब्यांनी पडतात आनी देवूचो आपणाचो आसरो जावन स्विकार करतात. मोगाच्यानो जी कोण देवा मुखार दिंब्यांनी पडतात ती कोणाय मुखार उबे रावंक शकतात. One who is able to kneel before God, able to stand before everyone. आणि कोण देवा मुखार दिंबी घालतात जी कोण दुबळी आसात poor in spirit, जी कोणाक देव जाय, जी कोणाची सगळी फात्यांनी देवाचेर आसा, जी कोण हर एकली देवाक सर्वस्व म्हणून स्विकार करतात तांकां मात्र जाता. ना तर जालें आमच्या सक्तेन आमी मुखार जावन गेल्या जाल्यार आमी एक दीस पडटले हांव आनी तें पडणें आमकां कठीण दूख दितलें. त्या खातीर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी सोमेस्तां परत त्या सुसोम्याची उतरां आमची करून घेवया. आमकां हाय तुमकां खटां तुमकां खपट्यानो म्हणची असली उतरां आमकां आयकोंक मेळची नाकात. बगर आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमकां त्या सुसोम्याची उतरां आयकोंक मेळोन देत. भागी तुमी रडल्यात, तुमकां कश्ट आयले, पूण देवाचेर तुमचो भावार्थ, देवाचेर तुमचो विश्वास भरपूर वासल्यान तस्सो जेजू तुका आनी म्हाका तें सर्गीचे रास फावो करता. तुजी आनी म्हजी आशा कितें? निमाणी आशा एकच, त्या सर्गा राजाक वेचें, सोम्या सांगाता रावचें, तो आनंद आनी उल्हास भोगचो. देखून ह्या संवसारांत आमी मान आशेवचें नाका. ह्या संवसारांत आमी केल्ल्या वावराक प्रशंसा आपणावची नाका. जर ह्या संवसारांतच आमी केल्ल्या हर एका वावराक आमी केल्ल्या हर एका बरेपणाक हांगास प्रशंसा हांगास गौरव मेळ्ळ्यार थंयसर कितें आसा? सक्कड हांगास मेळ्ळें न्ही गे. त्या खातीर देवाक आमकां कितें दिवंक आसा त्या आमकां मेळच्या खातीर जें कितें आमकां गुप्ती करूंक आसा, निस्वार्थीपणी कितें करूंक आसा, काकुळतीन कितें करूंक आसा, मोगान कितें करूंक आसा तें आमी करया. आनी अशें आमी आमच्या कठीण परिश्रमा मुखांत्र परत देवाचीं भुरगीं जावन मोगान काकुळतीन सर्गींच्या राज अणभव करच्या खातीर आपणो करच्या खातीर ह्या संवसारांत आमी तयाराय करया. तुका भेटोन दिता मोगान तुला स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता. तुजी मुखार येता सर्व समर्पिता. मुंड्या वायना सवे आमकां आस भेटयता. म्हजे भाव भयणी नोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वस्वत मानून घेव. कन्वळ्या बापा बागेवोन तूं आंकवार मरयेचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गींचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवाशें कर. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोरा खा आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा
सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत मरियेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटाव. तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडताव. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून तुजे पवित्र आत्म्याचे कृपेन एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेसू ख्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Păvită-l paraso sărpes portu, Sărgani संसार भरला तुझ्या वैभवात. कोण सर्गी तुका जय जय. सर्वेच पोराचे नावी एका ताका जय. कोण सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणे पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. सावते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाजून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जवान जाता आसतना खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सगोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, पिटर पावलो आमचे गोडे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदोवन मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळी ते मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरिये देवाची माये सांगाती, भाग्यवन सुसेतीचो पती, भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
Thias Jesu urvi, Thias Jesu sangatha, Thias Jesu tăi povitratmiacha ekponan, सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. Amen, Amen, Amen. आम्ही सदांच आमच्या जिवितान देवाक पयलो जागो दिवच्याक सुम्यान शिकयले मागणे सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समखा येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज तुमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन देव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परात सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान येतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पथकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यार सुरखी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. आमकां आमच्या बावार्थाक आमच्या बरवशाक भागी म्हणून आपोवची ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी हर एकली सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या देवाची बाग म्हाका फावना पूण देवाच म्हाका भलायकी मेळटली. Civitaso Somi Jesu amso Sastik civita Porun pauso Kurpa amka divso Isumya Jesu ye Kurpedeni हाडून ये सोम्या जेजू ये जीवित नवे करूंक ये सोम्या जेजू ये कुरपे देनी हाडून ये
예수면 지수의 지윗 너의 걸음길 प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंतांकवार मरिये देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयल्या त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोषण दिलाय. ह्या पोषणाचे गटायेन आमचे माये परी तुजी कुशी पाळून सर्गार तुजी सासनाची सडवण बगूंक आमी तयार जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नव्वे. सर्वेस्पर तुमचे सोवेयाचो तुमचे सवेयाचो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसुनेयात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाची उडुपा ये मोरी Pompai rosari maye tuji masuk magtelia tuji masuk magtelia tuji masuk magtelia आमापासून विनती कर. उपकार मागचे मागणे पातकाच्या कथवेणे सलमाले आंकवारे आणि पवित्र रोसारीचे राणये बाबर्थ अस्कस जावन कोटेपण सैतेपण जावच्या ह्या दिसांनी आदी म्हाका अनबाबर्ती आसलेल्या पंपेच्या पुर्विल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय सावन तुजो पाट बांदून तुवें कुशिवेले. बोंब्यांक आनी देवसरांक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यार तावन तूं आज देव कृपेचे आवय परी सर्गेची काकुळतीची भंडारां संवसारार चराय कुशेनी उदार मनान वाणताय. तुवें देवडे काकुळतीन राजवट चलोवच्या त्या पाटार तावन मुजेरी हे अंकवारी मोरये तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे हे देवड गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळट कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयले परी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीन आनी पवित्र रोसारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नामान राणये काकुळतीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवोशा तूं आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी वेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता वास्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमच्या वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. हे दयाळे हे मोगाळे हे दुलोपी अंकवारी मोरये भगवंती देवाचे माये आम्हा बसोत विनंती कर. पंपे मोरये मरिफात देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारांक काळजांत हांव अर्गां देवया. दोगां जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एक व्यक्ती बरें काम फावो केल्ल्याक, एक व्यक्ती बरी सैरीक फावो केल्ल्याक, एक व्यक्ती दिसपरतो ग्रास फावो केल्ल्याक अर्गां दिता. दोगां जाणां सर वायटां विघ्नां अनवरांतले राखून व्हेल्ल्याक अर्गां दितात. एक व्यक्ती बरो पावस फावो केल्ल्याक अर्गां दिता. तेगां जाणां मेळिल्ल्या सर उपकाराक अर्गां दितात. ह्या सर अर्गां मागण्या सांगता आमची सर अर्गां त्या अर्गां मागणी सरस्पर देवा मुखार आमी दवरया. अर्गां दिवचे मागणे पंपेच्या फलक्यान रोसारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. ए जेसूचे पाप कदनातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावडच्या मनान ए म्हज्या उदार उपकार वंतेनी हांव तुजे थंय परत्यान पाटी येता.
म्हजो वर्तो मोग करची करी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयले तुजे थंय हांव येता म्हजे गंतेन तुवें म्हाका सण घालूंक ना म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुसयलां म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळाशें केलां कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवोड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पंपेच्या तुज्या सिंहासनांत काकुळतीचे एका दिश्टेन म्हाका संतोश भरीत केला बाबडतान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय तुजें बरेंपण आनी कश्ट दिल्यांची तूं कितली बिरमोद पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार चड रसना तुजे सरशी धांवून येते हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सरकारांत आशिर्वाद दिले पंपे माये तुका जगा साव आमेन पंपे माये मुखांतर सर आमची मागणी आनी ते सावा देवा मुखार आमी दवरया 8 जाणां पिडा गूण जावं देत म्हूण मागतात 6 जाणां बरी भलायकी फावो जावं दी म्हूण 2 जाणां बरी सैरीक फावो जावं दी म्हूण 4 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जावं दी म्हूण 4 जाणां मोतीक समाधान फावो जावं दी म्हूण 3 जाणां परगांवाक विसा फावो जावं दी म्हूण 1 व्यक्ती जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूं दी म्हूण 1 व्यक्ती वेपार वृद्धी जावं दी म्हूण 1 व्यक्ती परिक्षेंत पास जावं दी म्हूण 1 व्यक्ती काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावं दी म्हूण 1 व्यक्ती काजारी जोड्यां मदें बरो संबंद रास जावं दी म्हूण 2 जाणां चिंतलेलीं कामां जावं दीत म्हूण 2 जाणां वायट विघ्नान वरान ते राखून दीत म्हूण 1 व्यक्ती चोराच्या भिरांतींतलें राखून दीत म्हूण 3 जाणां कुर्तीच्या केसीन जीक मेळोवन दी म्हूण 1 व्यक्ती दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावं दी म्हूण तशेंच प्रत्येक जावन हो बुधवार आमी युवजनां खातीर मोगसो बुधवार जावन आसा सर आमच्या कुटुंबांत फिरगजेंत वाड्यांत शेतसामरा आनी आमी आमकां कळीत आसलेल्या सर युवसणाक मोरये माये मुखांतर सरस्परा देवा मुखार आमी समर्पिया प्रत्येक जावन काजारी कुटुंबाचें जिवीत बांदूंक सोदच्या सर जोड्यां पासत वावरून नासतना काम नासतना कामाच्या सोदनेर आसच्या सर युवसणां पासत सबार वायट सक्तींत बली जावन सबार तराच्या एका अमल पियोणे जावं दी वा विविध तराच्या गुलामपणाक संपडिल्ल्या सर युवसणां पासत आमी मागया संवसाराचें कुशलकाय सडीत म्हणलें समजून देवाच्या राजांत पयसेचे आमच्या युवजनां पासून आमी मागया उगडास कर ए भोव दयाळ यांकवार मोरये तुज्या आसऱ्याक दावुल्लो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्थी सोदलोलो कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटीं गेलो म्हूण केदींच कोणेंय आयकोंक ना हे पातयेनेन धैर घेवन तुजे सरशीं धांवून येता हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे सरशीं येता पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता मोने सल्ल्या देवपुताचे आनी म्हजेय माये म्हजे मागणे तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतेन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन ए मोरये तुजे लागीं पातयेन मागलेले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हळ्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा कसलीय कुरपा सोडूंक कुशी वर्तेल्यांनी तुज्या कोंता मारिफा जोडयेत म्हूण तुवें सांदुमगाक बसयलाय देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बासवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परतता पोंपे गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासत तुवें जायतीं आजापां चलयल्यात तर तूं आमचें दुकां पुसोवंक आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक कुशी व्हरताय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या पावडतान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजी कुमोग मागतां भोव पवित्र रोसारीचे माये गळाई करिनाका बगार तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर आमेन भाग्यवंती अंकवारी हांवें तुका वर्णेशें कर म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दी भोव पवित्र रोसारीचेर आनी ह्या मापासत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसणयो आमकां फावो कर प्रार्थुया ए देवा तुज्या एकल्या आस्पुतान आपले जिणे मोरणां पुन्हा जिवंतपणा वरवीं सस्नाच्या बाच्या विशीं आमकां जाण दवरला बागेत अंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रोसारीचे मिस्टर आमी नियाळतना
तातूं आटापिल्ल्या समय पाटलाव करिसो आनी तुका बसयले मेल थोडेशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. आमेन. आमच्या शेजारा आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेंत आसलेल्या सर्व आमच्या पिडेस्त भाव भयणी सोडास काडया. जायते जाण आमच्या भाव भयणी आस्पत्रेंत आसात, व्हेंटिलेटराचे आसात, मारेकर कॅन्सर असल्या पिड्यांनी कश्टोन आसात, मरणाच्या तणीर आसात, तांचो आमी उडास काडया. आमचे जायते याजक आस्पत्रेंत आसात, हांगासर सेवा दिल्ले, आमच्या दियेसीन सेवा दिल्ले, तांच्याय बऱ्या भलायके पासत मागया. आमच्या फिरगजेन सेवा दिवचे बाप हेनरीच्याय बऱ्या भलायके पासत आमी मागया. तिस पंपे माय आमकां हर एकल्यांक आपडून दी, गूण करून दी आनी आमच्या भाव भयणांक भावंडांक बऱ्या भलायकेचे देण्या फावो करून आमी मागया. सोमियाचे नावे आमचो आधार, ताणे रचला सर्गानी संसार, सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सोमिया जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे बरी तो मनीस जालोय. बावर्तान तुजे सरशी आयलेल्या सोमेस्त पिडेस्तांचेर तुवें आद दवरतांची पिडा गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिड्यांनी कश्टोंच्या आनी तुजे आवयची पंपे रोजार मायेची मजत मागो हांगासर आयिल्ल्या सोमेस्त पिडेस्तांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचे वयर दवर, ते मारिफा तुजी गूण करची सका तांचेर देवोन दी आनी सर पिडे शिड्यांतले आनी वायटांतले निवारून कुडीची, मतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजें तें गूण बावर्तांची आमकां फावो कर म्हूण मागता, जो येतानी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. तुमची तकली बागयात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसो तुमकां राखूं, तुमचे भितर आसो तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान आसो तुमकां वाट दाखोवं, तुमच्या फाटल्यान आसो तुमची जतन करूं, तुमचे वयर आसो तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेंची येतानी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवें सदां रावो. आमेन. सक्रामेंताचें आराधन भक्तीपणी चलून व्हरूंक मिसाच्या बलिदानांत संदेश अर्थबरी संदेश दिवन पिडेस्तां खातीर मागल्ल्या मानादीक बाप क्लॅनी डिसोसा हांकां आमच्या हर एकल्याचे तर्फेन, विकार बापा तर्फेन, बाप एंड्री तर्फेन आनी हांगासर जमलेल्या हर एकल्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. ते प्रस्तुत आमच्या कोडयाळ दिसच्या मायनर सेमिनरी ग्लॅडसम होमांत रेक्टर जावन आपले मिसांव वावर करन आसात. तुमकां सर बरें मागता. तशेंच आयच्या दिसा आमकां सक्रामेंताचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान प्रसार करूंक आदार दिल्ले जावन आसात डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचे मालक स्टीवन मेडेन्स हांकां आनी तांच्या सर सिब्बंदी वर्गांचो, तशेंच गायन केल्ल्या जॉन आनी सर तांच्या सर कॉयरिस्तांचो आनी हांगासर जमल्या तुमकां हर एकल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. विस्तारया सारके काळेज तुझे गती आणि दुःखा माये पोटला सगळे नेपो आकला सोस्ताय कडे कडे सातुकीचे बलिये माये पाप सालाते माये मोका रडो नाका पातका आमची पडे ना
विरसार माये Mogar tuta soe Amkar mori ashirpati amka Bagaimana kusace kurve Nuaram kamche deva Amchan dushmanantle Papache putache ani pavitratmeshe navi Amen